जायते वर्स पयलीं म्हाका सदां देन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाय फातिमा दिसा आसतना गोंय सिंगापूर करपा आसलें. आतां सिंगापूर कांय जालें ना तें ना 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 दोये युनिफॉर्म आवले ट्रॅफिकाली. सिंगापूर कांय जालें ना. तेजे मुखार जातलें जाल्यार चोया. स्पिकर सर हांव कित्याक म्हणटा जेन्ना आमी भायल गांव वयता आनी जेन्ना पयलीं म्हणलें सिंगापूर कोता म्हूण भायल गांव वयताना आमकां एक फियर आसता. आमी लायसन्स नासतना बाबा दुसरे कंट्रीन गाडी चलोवपाक शकनाय. रेडार आहाय, कॅमेराज आहाय. आज म्हगे एलेक्यू येयलो क्वेश्चन मागलो तेन्ना म्हाका केपें मतदारसंघ कॅमेरा आहाय. एक म्हाका आन्सर मेळ्ळा एक लोक कॅमेरा चलना म्हूण. आतां न्यू ब्रिजीर कॅमेरा गायल्ले म्हूण सांगला. म्हाका दिसता अजून चलताय म्हणटा फाटीं बंद पळय हूंय. सो आमकां ती फियर म्हणटी गोंयकारांना. आमी आतां सोर पियन चलयत म्हणटाय सोऱ्या लायसन्स आमी दिताय. नंतर इम्प्लिमेंटरी स्ट्रीक केलें जाल्यार इम्प्लिमेंट केल्यार इम्प्लिमेंटेशन ना. कॅमेरा घाताय सिंगापूर कोता म्हणटा ना म्हगे प्रश्न कितें जे जे तुमी स्किम्स आहाय ते इम्प्लिमेंट जो फॉर एक्सिडंट जायना जावपाक कोताय तेच इम्प्लिमेंट जायना मुखार वचना. आतां ते ब्लॅक स्पॉट्स जाय. आतां म्हगे प्रश्न हे आसा जे हायवे जे आतां आमगे हिंगा हूंय बाळ्ळी पयलीं आमगेल्या न्याय बांदार एवरी नाव एंड देन थिंग एक्सिडंट जाता टर्न आहा ते थिंगा कितें ना ना गव्हर्मेंटान कितें जे रोड्सांचे बीन कितें तुमी एक्शन कितें घेताय टू वायडन दोज प्लेसीस वेर एवरी नाव एंड देन एक्सिडंट्स आर टेकिंग प्लेस. ना ना बिकॉज ऑफ एक्सिडंट्स आय एम आस्किंग. आमकां गोंयचें सिंगापूर करपाची गरज ना. गोंय जें आहा पळय न्ही रे हें गोंय अजून खूब बरें करूं. सरकारांनी म्हणलें सिंगापूर कोत म्हूण युनिफॉर्म वालें तें सांगता हांव दयेली सिंगापूर जालें ना. स्पिकर सर आमकां त्या खातीर गोंय इटसेल्फ इज अ ब्रँड ऑल ओवर द वर्ल्ड. That is not, I have not said that. Only that time that government had said. I'm not saying that. And I don't want to make also. But those laws have to be implemented in Goa. आमी आतां एके वटेंतल्यान ते ट्राफीक सेल बंद कर म्हणटा परत तो सांगता लॉ एनफोर्समेंट करपाक जाय म्हणून. म्हाका हेंच कळना कितें कन्फ्युजन आसा. स्पिकर सर आमकां जर लॉ एनफोर्समेंट करतले आसत जाल्यार अशा पद्दतीच्यो सगळ्यो एनफोर्समेंट आमच्यो ऑथॉरिटी ज्यो आसा पळय न्ही हांकां आमी फूल परत तो कोण तरी पयर विधानसभेन उलयलो की अमके तालाव दिता तमके तालाव दिता. स्पिकर सर आतां रुल्स वायलेशन केले आसत जाल्यार ताका तालाव दितलेच न्ही. तितून हांव तरी वचना. तेणी जे आतां स्पेसिफीक सांगलां इट इज रिलेटेड टू आवर PWD मिनिस्टर म्हणल्यार हांवूच ताका सांगता ताजे खंयचे रस्ते जे वलता वायडनींग करपाक जाय पळय न्ही ताज्यो एनओसीज ज्यो लँड ओनरांच्यो एनओसी जर आसत तूं हाडून दी हांव ताका करपाक लायता. ते वायडनींग हायवे 40 मीटर ऑलरेडी एक्वायर्ड आहा. स्पेसिफिकली सांग खंयचो रस्तो आसा स्पेसिफिकली सांग. I have one suggestion. Yesterday during demands, transportaच्या demand timear, we spoke about these accidents that are happening in the state. And almost 538 fatal accidents have happened. The figure that you have is 270 plus 170. What the transport minister said yesterday, that je black spot hai, and je accident prone zone hai, he has shared that to the PWD ministry. I believe this is a very serious issue. प्रत्येक दिसाक एक गोंयकार आमगेलो मोता. So you kindly look into it. Possibly the next session you can come out with these accident prone zones and black spots in coordination with both transport ministry and PWD. स्पिकर सर आमी पळयता की प्रत्येक दिसाक एक एक्सिडंट जाता हें आमी मान्य करता. बट हो एक्सिडंट जावंक जायना म्हणून जो डेटा शेअर जाला तेजेर आमी वर्किंग सुरवात आसा. आमचे PWD डिपार्टमेंटूय तेजेर वर्किंग करीत आसा. जो ब्लॅक स्पॉट आमकां आयडेंटिफाय जाता एक्सिडंट प्रो झोन म्हणून तो कशा पद्दतीन तेजेर ओवरकम करप हे आमचे ट्राफीक आनी PWD डिपार्टमेंट तेजेर वर्किंग करीत आसा. स्पिकर स्टार्ट क्वेश्चन